टू काणकोण. नमस्कार येवकार सगळ्यांक आमच्या नगर गोंय कार्यावळीत आनी आमी आतां काणकोण पावले आनी आमच्या वांगडा आमचो काणकोणचो रिपोर्टर भवेश बोरकार आसा. कार्यक्रमाक सुरवात करचे पयलीं लोकांक मेळच्या पयलीं आमी भवेशा कडल्यान जेका हांगा सगळी ग्रावंड हें खबर आहा, ग्रावंड रियलिटी कितें चल्लां, कशें चल्लां राजकारण सगळें खबर आहा तें तेजे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. भवेश, वेलकम तुमकां आमच्या कार्यावळीत. आनी तुमचे कडल्यान मेनली जाणून घेवपाक जाय हांगासर कितले वार्ड ह्या मुन्सिपालिटीक, कितले वोटर हे नगरसेवक वोट करून हाडटा, खंयचे खंयचे एरियाज हे मुन्सिपालिटी अंडर येता, आनी ते जाल्या उपरांत म्हाका जाय सद्या राजकारण म्हणजे मुन्सिपालिटीचे आतां विड्रॉवलूच जाला आतां पर्यंत. सो खंयची खंयची पॅनलां कॉन्टेस्ट करता, खंय कितले इंडिविज्युअल म्हणजे आपले इंडिविज्युअल लेवलाचे इंडिपेंडंट आसतले, तेजी म्हायती आमकां दी. लौकीक बाब, मुन्सिपालिटीन 10 वार्ड आशिल्ले पूण आतां ह्या फावटी हे 12 वार्ड केल्ले आसा. एकूण मतदारांची संख्या जी आसा 10,152 आसा. वार्ड नंबर 1 म्हळ्यार नगरशेसून हांगची स्टार्ट जाता. वार्ड नंबर 1 सेकेंड चावडी आनी ते लास्ट देवाबाग हो जो नवीन वार्ड केल्लो आसा तो 12वो वार्ड आसा. एकूण संख्या जशें हांवें सांगलें 10,152. आनीक जे हे उमेदवार जे रावल्ले पळय, कांय उमेदवार तुमकां सांगपा म्हणल्यार बाशिंग बांदून नाशिल्ले पूण 12 वार्ड जाल्ल्यान कांय रिजर्वेशन जाली पळय, ताका लागून कांय जाणांची निराशी जाली. ताका लागून एकामेकाचेर आरोप बिरोप करप जालें, कोणे तरी करून हाडलां, हें केलां तें केलां, आरोप करप जालें. आतां सद्या एकूण 42 फॉर्म येयल्ले आसा, तितूंतले एक विड्रॉ जाल्लें आसा. हे जे इलेक्शन आहा मुन्सिपालिटीचे ह्या वर्सा जाता ते तेंचे खंयच्या मुद्द्यांचेर आसतलें इलेक्शन? मुद्द्यांचेर म्हणल्यार पळय, मतदार जो आसा हो डेव्हलपमेंट अपेक्षा आसतात मतदारा कडल्यान, अपेक्षा आसतात. नगरसेवक करिना म्हणना, आपले परीन काम करता, तरी पूण कांय मुद्दे आसा गार्बेजीचे, लायटी संबंदान कांय मुद्दे आसा, एक सॉर्ट आवट जाता. अपेक्षा आसा, हांव मुद्दम कित्याक म्हणलें तुमकां, मतदाराले अपेक्षा आसता पूण कांय गोश्टी, कांय टॅक्निकल अडचणी लागून जायना. कांय जागा एक्वायर करपाचो प्रोसेस आसता, ते कोणें हाडिता ताका लागून ते मतदारांक समजना कांय गोश्टी. सो डे बाय डे वयता तशी जाता, जायना अशें ना, डेव्हलपमेंट जाता काणकोण. स्लो आहा पण स्लो आहा ऑफकोर्स स्लो आहा. भवेश, आमी तुज्या वांगडा दिसभर आतां आसतले आनी दिसभर तुज्या वांगडा फूल मुन्सिपालिटी भोंवतले. आमी लोकां कडल्यानूच जाणून घेवया तेंचे डिमांड्स कितें आहा, तेंची खंयची कामां हाडल्या, तेंकां नव्या पॅनला कडल्यान अपेक्षा कितें आहा, हे आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेतले. आतां आमी काणकोणांत चावडेर आहा आनी हांगसर आमच्या वांगडा आहा रिक्षेकार भाव, सगळे तुम्ही पळोवपाक शकता. आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेया तेंची मुन्सिपालिटी हांगसर फाटल्या 5 वर्सां कशें काम केलें आनी कितें अपेक्षा आसल्यो, कितल्यो अपेक्षा मुन्सिपालिटीन पूर्ण केल्यो. तुमचें नांव कशें? दिलन कोमरवान. ओके, तुमची मुन्सिपालिटीन फाटल्या 5 वर्साचो परफॉर्मन्स केला पळय न्हू, तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? ह्या वर्सा कांयच जालें ना. ह्या 5 वर्सां कांयच काम केलें ना आनी कसलें काम जालें बी ना. आनीक तेमी हें तशेंच अशें वगी आहाय. आतां सद्या काम कोणी खंयच्या वार्डाक काम केलें ना. रस्ते बी तशें आहाय, ते थोडे फोंड पडले आहाय. मुन्सिपालिटीची बेजीक कामां करपाक जाय, उदक सप्लाय सारको जाता काय पळोवपाक जाय, गटार उदक मेळना, उदक मेळना, ते गटार सारकी ना, कांयच ना. फाटले 5 वर्सां एक कसलीच गजाल ह्या 5 वर्सां कांयच जालें ना. आतां 5 वर्सांनी जे इलेक्शन येयला पळय न्हू, ते इलेक्शना कडेन कशें कितें पळयतात? आं 5 वर्सांनी तुमकां परत एकदां वोट करपाचो चान्स येयला, ते इलेक्शना कडेन कशें कितें पळयतात? आतां पळोवपाचें, इलेक्शना म्हळ्यार वोटींग हें करूंक जाय न्हू, आनी निवडून हें हाडपाक जाय. आनी पार्टी म्हटल्यार आमी नाय म्हटल्यार कोण आमकां बरो आहा तेका आमी मत मारतले आनी निवडून हाडटले. तुमचें कशें नांव? मागीर प्रल्हाद काणकोणकर. ओके, काणकोणचें पॉलिटिकल हें पयलें तुमचो आमदार जो पयलीं 2दा तेणी फुटलो आनी मागीर तुमी काणकोणकरांनी ताका उडयलो, परत एकदां ताका तुमी चान्स दिलो आनी आतां तो परत तेणी डिफेक्शन म्हणजे दुसरे पार्टीन गेलो. ती तेजी चूक, आमी निवडून हाडला पूण तो तेजी चूक जाली ना. हय, पण ती जी प्रॉमिसां तो काय ना. तेणी जेन्ना फुटले पळय तेन्ना सांगलें डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हणून पूण हे स्वीच जाता, बीजेपीन एंट्री मारता, तो डेव्हलपमेंट जाला खंय? खंय डेव्हलपमेंट जाला दाखोवचें, थंय दाखोवचें खंय गेलें तें डेव्हलपमेंट. ओके, मुन्सिपालिटी हेजे कडल्यान तुमकां आतां म्हणजे मुन्सिपालिटी खंय खंय कमी पडले आनी आतां फुडल्या हेजे कडल्यान तुमी कितें अपेक्षा करता? मुन्सिपालिटी कमी पडले मग पळय, ह्याच काँग्रेसी आले बीजेपी आले काँग्रेसी, हेच नाटक करीत रावता ते, कांयच ना डेव्हलपमेंट, कांयच ना. हे हितून त्या तितूंतल्या हितून पांगडा उडयो आनी कांय ना. उदक मेन म्हणजे उदक ना, लायट ना, प्रत्येक वार्डांनी आमगे 10 वार्डाक उदक ना, लायट ना, कांय ना. हे तिंगे धंदे.
आमी आतां काणकोणा म्युन्सिपालिटीच्या फुडल्यान जे म्युन्सिपल मार्केट आहा ते नुस्तें मार्केटाचे नुस्तें मार्केटान आनी काणकोणची नुस्तेकान आमच्या वांगडा ती आमचे कडेन उलोवपाक सोदता. तुमचें नांव कशें? माझे नाव शोभा बाबू दुरी. ओके, म्हाका सांगा म्युन्सिपालिटीन फाटले 5 वर्सां हो टर्म कंप्लीट केला पळय न्हू, तुमच्या खातीर म्युन्सिपालिटीन कितें कितें केलें? आमच्या खातीर कोणीच कांयच केलें ना हिंगा म्युन्सिपालिटी मारपा जावं कोणीच हे आमगे येताय आज निवळ करतले फाल्यां निवळ करतले म्हण सांगताय वयताय पण अजून कांय कोण निवळ केलें ना आनी कोण येयी बी ना आनी पळयताय वयताय. कोण कौन्सिलर येयले पयले गेले म्युन्सिपालिटी हो येयलो तो शिवो येता पळयता सगळे येता पळयता वयता पण आमकां कितेंच हेल्प म्हणटा आनी कोन्नाय ते हिंगा सांगलें जालें फाल्यां करता परां करतले. आतां आख्खी रोडांनी लोक बसताय आख्खी म्युन्सिपालिटी एरियेत धरले ते सगळे लोक बसताय आनी आमी बी कितें काय म्हणल्यार भितर बसतालीं भितर बस आतां हो सबंद रोडार लोक बसताय म्हणून आमी येयलीं भायर बसलीं म्युन्सिपालिटी सांगलें जाल्यार आमी भितर बस म्हणून रोडा वयले पुराय लोकांक काडाय मागीर आमी भितर बसताय म्हण सांगलें कळ्ळें. त्या शिवाय आमी भितर बसनाय म्हणून आख्खी रोडार सगळी रोडांचेर लोक नुस्तें विकताय किल्लांचो आख्खी पुराय बाजाराक लोक किल्लांनी विकताय नुस्तें आनी तशें म्हणून आमी मागीर भायर आमकां गिरायक ना कांय ना तेका लागून आमी भायर येवन बसलीं. म्युन्सिपालिटी तुमचे कडल्यान सोपो घेता? हय सोंपें घेता आमी आतां पयशे फारीक करता वर्साक 8,000 फारीक करता आमी कळ्ळें. अशें आमी मेंबर अशें जाले आसा आमी फारीक करता पूण आमगे कोण कितेंय सांगल्यार आयकना. आतां कोरोना लागून आमी आतां पयशे थिंगा मांडपा जाय आमकां तेमकां सांगता आमी आमगे आतां 1 वर्सा आमगे पयशे घेयनाका म्हणल्यार ते कशें तुमगे कशें तशें कशें जाता काय विचारताय पयशे फारीक करून घेताय पूण आमकां कितें हेल्प म्हणटा आनी तें करनाय कळ्ळें. ओके, आतां परत 5 वर्सांनी परत एकदां तुमकां वोट करपाक चान्स येयला हांगसर आनी तुमकां जाय ते कावन्सिलर निवडून हाडपाक मेळटलें. कितली येवले आनी कितली गेले पूण आमकां कोणीय कांय केलें ना. अशें 5 वर्सां एक आमकां सांगो येता खूब लोक पूण आमचे कांय एक नुस्तेकारां म्हणटा कोणूय हेल्प करना आनी सांगलें पण मार्केटान घाणी पडले आसाय ना कोन्नाय. कोण मार्केट निवळ करून दिता रिपेरींग करता मार्केट दुसरी बांदून दिता म्हणल्यार ना रिपेरींग करून लागून तेमच्यान जायना हिंगा. तुमचें डिमांड कितें? तुमचे मार्केट एरिया सारकी करून दिवपाची? हय निवळ करपाचें आमकां दिसता उदक दिवपाचें घाण आसा ती काडपाची तें आमगे काम कळ्ळें. तुमकां इच्छा आनी कांय इच्छा ना 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 आमकां तीच इच्छा फक्त आमकां निवळ करून दिल्यार जालें आनी कांय ना कळ्ळें. आं आमी सकाळच्यान काणकोणच्या म्युन्सिपालिटी एरियेन भोंवतानी लोकांची रिएक्शनां घेता. आमकां रिएक्शनांतल्यान अशें दिसून आयलें की म्युन्सिपालिटीन फाटले 5 वर्सांत बरे तरेन गार्बेज मॅनेजमेंट म्हणा जाल्यार बाकीच्यो ज्यो फेसिलिटी लोकांक दिवपाक जाय ते दिवंक पावले ना. आनी तेजे तेंच्यांनी सांगलें गार्बेज मॅनेजमेंटाचे जेन्ना विशय काडलो तेन्ना मुद्दम आमी ह्या सायटीचेर येयले आगोंद सायडीचे राना वाठारांत ही सुवाता जंय गार्बेज कलेक्ट केली हांगसर डंप केली गेली वता तिजें सॉर्टींग जाता बेलिंग करून मागीर ते सिमेंट फॅक्टरीक धाडपाचो प्रोसेस जाता ते ह्या एरियेची परिस्थिती पळोवन तुमी अदमास लावंक शकता की म्युन्सिपालिटीचें काम फाटल्या 5 वर्सांक कशें आसलें तें. काणकोण म्युन्सिपालिटी भोंवत आमी आतां पालोलेम पावल्या. पालोलेम हांगसर बिचाच्या कुशीकूच आमी उबे आनी आमच्या वांगडा आहा जॅक फेर्नांडीस जे गोंयकार NGO खातीर काम करता आनी म्युन्सिपालिटीचें मुद्दम सांगपाक म्युन्सिपालिटीचें मेन काम आसता तें गार्बेज हँडल करप बेजीक फेसिलिटी प्रोवायड करप आपल्या म्युन्सिपल एरिये खातीर आनी जॅकान ह्या गार्बेज विशयान खूब काम केल्ल्या सो आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया तेंची काणकोणची म्युन्सिपालिटी गार्बेज हँडल करपाक सक्सेसफूल जाली काय कितें. जॅक बाब म्युन्सिपालिटीन जी गार्बेज
गार्बेजीचो सगळो इशू हाताळपाक जाय आनी एंड पॉयंट पर्यंत ताका सगळी विल्हेवाट लावपाक जाय. तुमकां दिसता म्युनिसिपालिटी सक्सेसफूल जाली म्हणून गार्बेज इशू हाताळपाक? काणकोणची गार्बेजीचो विशय म्हणल्यार की वो आयज पासून जो जाय तितलो आमकां तेजेर कितें जाल्लें अशें दिसना की आमी 2015 सावन हे गार्बेजीचेर काणकोणाक अवेरनसाचें तशेंच कलेक्शनाचें रोड सायड कलेक्शनाचें आमी स्वताक आमचे फंड यूज करून आमी करताय. तेतूंक आमकां म्युनिसिपालिटीचो जावं खंयच्या गव्हर्मेंट लेवलाचो खंयच्या ऑथॉरिटीचो आमकां झिरो सपोर्ट मेळ्ळो आसा. आमी तुमकां परिस्थिती तुमचो येयले की गार्बेज डंप जो पळय आसा तो गार्बेज प्लांट म्हणचे परस गार्बेज डंप जालो आसा. थिंगा झिरो कांयच काम जायना. आनीक आतां परतून इलेक्शन येयलां की परतून सगळी न्यू फेसीस आनी पयलींचे सगळी हें जालें. हांव तांकां एक हें की गार्बेज हो इशू आसा तो पयलीं रिजॉल्व जावपा जायो. गार्बेज रिजॉल्व जाल्यार सगळी आमकां म्हणटा डेवलपमेंट जावपा जाय. आमी सगळें डेवलपमेंट केलां आनी गार्बेजीचेर समज विचारच केलो ना जाल्यार डेवलपमेंट वो कोणाच्या नदरे मुखार येवपा सारको म्हाका तरी दिसना. आनी म्युनिसिपालिटींतल्यान कसलें डेवलपमेंट करप हें म्हाकाय तरी खबर ना. आनीक जात जाल्यार जे कोणाचे न्यू फेसीस जावं कोणें न्यू कॉन्सिल येतले तांकां एक रिक्वेस्ट की तेणी पयलीं गार्बेजीचो विशय आहा तो सॉल्व करपा जाय अशें म्हाका दिसता. काणकोणा एफट अशी परिस्थिती आहा की फर्स्ट लायन ऑफ लिडरशीप आहा न्हू ती एके वटेन आशिल्ल्या भशेन आमदार BJP वटेन बी शिफ्ट जाला. हितूंतल्यान जो एक बॅलन्स येवपाक जाय आनी तो बॅलन्स येयल्या उपरांत ओपोजिशनाचो तितलो चेक उरल्या उपरांत जे परफॉर्मन्स जाता त्या परफॉर्मन्साचे ह्या खातीर लिडरशीप सगळी एके वटेन आशिल्ल्या कारणान प्रॉब्लेम जाला. काणकोणची जी आतां सद्या तुमी सांगलें त्या कोतान की ओपोजिशन ना जाल्ल्या बरोबर अशें दिसता कित्याक तिगांयनी जे पण जे पॉलिटिकल फेसीस आहाय ते एकूच पार्टी वतान आसात. म्हणटरी खंय तरी उदरगत जावपाक आमचे सारके NGO समज फुडें सरता जाल्यार आमचेर कांयच तेंगे हें उरना सपोर्ट ना तेंगेलो झिरो. आमी काणकोणच्या आमदाराक पयलीं आमदारांक हांकां सगल्यांक कॉन्फिडन्स ना कोणाचो दाग ना. आनी कितें कोणेच म्हाका दिसता की गार्बेज हो विशय आयज पासून सिरियस घेयलो ना. स्टेट गव्हर्मेंटान घेयलो ना आनीक म्युनिसिपालिटीनी घेयलो ना आनी खंयच्या पंचायतीनी घेयलो ना. कित्याक वयत थिंग रस्त्या सायडी गार्बेजीची धाग दिश्टी पडटाय. व्हडली व्हडली लोक हाडून आजून हें दवरपाचें तेजेर लोकां मदें अवेरनस जावपा जाय. हे इम्पॉर्टंट लोकांक तेजे इल इफेक्ट्स कितें गार्बेजीचे हे सांगपाचें हें करपाचें. गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर येता एक आम काणकोण म्युनिसिपालिटीचो कलेक्टराक एडिशनल चार्ज म्हणून म्युनिसिपालिटीचे CO उरता. तो गेलो जाल्यार तो सांगता आपण विकास 2 पाटी येता विकास 2 पाटीकूय ताका येवपाक टायम मेळना तो बिजी उरता. आनी खंयचेंच काम जावपा पडना. चड करून एज एन NGO वॉलंटरी ऑर्गनायजेशन गोंयकार ही संस्था काणकोणाक गार्बेजी लागून दीस रात जें काम पळय करता न्हू ताका तेंगे समज इल्लोसो सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार म्हाका स्वता काणकोणा हेज्या कितली तरी फुडें आसपाचें अशें म्हाका दिसता. ओके, 1.5 वर्स पयलीं जी चेंज जाली काणकोणान आमदार BJPन गेलो आनी तेणी एकूच रिजन दिलें की आपल्याक डेवलपमेंट जाल्लो जाय काणकोणा आनी त्या खातीर आपूण BJPन एंट्री मारता. ह्या 1.5 वर्सान तुमकां तो डेवलपमेंट पळोवपाक मेळ्ळो जाला कसलो तरी डेवलपमेंट? दोळ्यां वचपा सारको खंय तरी डेवलपमेंट जालो ना. कित्याक आयज कितलेशे विशय आसा लोकां काणकोणकाराचो. एक जो आसा तो रस्त्याचो नेमके कांय 1-2-3 रस्त्यांचेर हॉटमिक्स जालो दिसता ह्या दिसांक इलेक्शन बगले पावतरीक. मेजर प्रॉब्लम आसा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. लायट येवप वचप खास करून पाळवळ बिचार जे लोकां इलेक्ट्रीक लायटीचो जो पळय त्रास जाता धंदेकारांक की धंदो हो सारको करपाक मेळना. दुसरें म्हळ्यार वॉटर प्रॉब्लम उदकाचो. कितलेशे उदकाचे लिकेज खंय तरी व्हडले व्हडले लिकेज जावन वेस्टेज जालो उद दिश्टी पडटा व्हांवून वयता वेस्ट जाता. तेजेर PWD जावं वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें कांयच ना. सुशेगाद आसा. कंप्लेन दिल्यारच जाल्यार ते सांगता आं खंय आसा आमी तें चोवूना आमी तें करताय म्हणप आनी करप. आयज चावडेर आयचे दिसा म्हाका दिसता 2-3 कडेन कितलेशें उदक वेस्ट जाता तेजेर झिरो. आनी जो पॉलिटिकल जो मुवमेंट जालो काणकोणाक जे उदरगतीच्या नांवान जे आमी BJPक जॉयन जाले मुडपी जें पळय आसा काणकोणचेंच न्हू गोंयभर चोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता कांयच चेंजीस कांयच जालें ना कांयच ना. तो आर्ग्युमेंट पळय तेणी केल्लो ताका समाधानीक तेणी करपा सारकें कांयच केलें ना अशें म्हाका दिसता. म्हणटरी जें आतां जें फुडली कॉन्सिल येवपा आसा हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करता की फाटल्यान कितें जायन गेलें तें गेलें हेजे फुडें तरी सगल्यांनी इरिस्पेक्टीव फ्रॉम पार्टी सगल्यांनी फुडें सरोन गार्बेज हो इश्यू आसा तो पयलीं एक 6 म्हयन्या भितर आमी जाग्यार उडया
आनीक फुडली काणकोणच्या डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर लागया कित्याक गार्बेज हो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो पाळोळ्या ही ट्युरिस्ट बरी नंबर 1 ट्युरिस्ट प्लेस आसा ती समज थिंग येवन समज लोकांक गार्बेज दिश्टी पडटा रस्त्या सायडीक उडयल्ली हें केल्ली दिश्टी पडटा जाल्यार ट्युरिजम म्हाका दिसता हेजे फुडें कमी 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 जायत वचपाचे चान्सीस आमकां दिसता. वी आर किलिंग द गोल्डन गूज. आमची भांगरां ताती घालपाची पळय कोंबडी जी पळय आसा न्हू ती आमी ऑलमोस्ट मारपा तयार आसाय काय दिसता ट्युरिजमाची जी कोंबडी आसा ती अशें दिसता. पालोलमच्या बिचार आनी हांगसा आमकां आमचे नुस्तेकार भाव मेळ्ळे सद्या रापण मारपाचें बारीक रापण मारपाचें काम चालू आहा ते ही सगळी एरिया म्युन्सिपालिटी एरियेन पडटा काणकोणच्या. तेंचे कडल्यान जाणून घेया फाटलो परफॉर्मन्स म्युन्सिपालिटीचो कसो आसलो. तुजें नांव कशें? रजत नामशेकर म्हजें. ओके. आतां फाटलीं 5 वर्सां म्युन्सिपालिटीन काम केलां पळय न्हू तेजेर तुका कितें सांगपाचें आसा? बरें काम केलां वा फाटीं पडलें खंय तरी? बरें काम केलें म्हणल्यार बरें जालां तेंचें काम. पयलीं बीन सारकें आसलें पूण आतांच मातशें प्रॉब्लेम जाला. प्रॉब्लेम कितें म्हणून जाला? कितें मेळना? आमकां उदकाक त्रास जाता. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार कितें काम सांगल्यार कामाचें सारकें जायना. काम म्हणजे कसलें कितें काम? म्युन्सिपालिटी कितें सांगलें जाल्यार ते म्हणटा आयज यो फाल्यां यो. आतां कामां मातशीं फाटीं उरला तेंची. आतां तेच म्युन्सिपालिटीन नवे कॅन्डिडेट आनी पोन्ने कॅन्डिडेट परत तुमचे मुखार येतले मतां मागपाक. सो तुमी कितें डिमांड करपाचें आहा तुमचे कडेन? तुमकां कितें अपेक्षा आहा तेंचे कडल्यान? आमकां अपेक्षा म्हणल्यार आमकां कितें कामार तेमी कितें करचें आमच्या कामाचें बीन. आमी आतां गव्हर्मेंट जॉबाक बीन कामाक लावचो आमकां. आनीक आमी आतां सगळे भुरगे बीन बेकार आसा तेका लागून आमी आतां नुस्त्याचो धंदो करता तेका लागून आमी आतां मागता तेंचे कडेन आतां ते इलेक्ट जावन येतले आमचे कितें कामाचेर कितें हें करचें म्हणून. ओके. आनी म्युन्सिपालिटी कडल्यान बेजीक म्हणजे उदकाचें म्हणा वा गटारां साफ करपाक सगळें जाता तुमच्या एरियेन? जाता म्हणल्यार आतां तितलें जायना पूण पयलीं जातालें पूण आतां जायत ना. आतां फक्त लोकलां कडेन न्हू ह्या बिचाचेर पालोलेम बिचाचेर जे ट्युरिस्ट विजीट करतात दुसऱ्या राज्यांतले तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की तिंकां हांगसर कसल्यो फॅसिलिटीज कमी दिसल्यो जो बीच जो म्युन्सिपालिटी एरियेन येता. मैडम आप यहाँ से बहुत दिनों से यहाँ पे हो अब क्या कमियाँ नज़र आई इसमें ये है एक तो जब हम जा रहे थे रास्ते में एक तो साइन बोर्ड्स नहीं है कहीं पे भी. जीपीएस रॉन्ग ही बताता है फिर हमें. ठीक है कि नहीं. एक तो ये है स्ट्रीट लाइट्स की कमी है. लाइट फैसिलिटी होनी बहुत जरूरी है. बहुत प्रॉब्लम है जैसे सफाई वहाँ नहीं यहाँ तो फिर ठीक है. साइन बोर्ड तो वहाँ नॉर्थ में साइन बोर्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइन बोर्ड की वजह से हम 12 किलोमीटर ऊपर से घूम के आना पड़ता. साइन बोर्ड की वजह. आता पालोलेमचे आनी एक लोकल आमच्या वांगडा आहा तेंचे कडल्यान आमी म्युन्सिपालिटीचो परफॉर्मन्स विचारून घेया. तुमचें नांव कशें? सुरेश फळदेसाय. ओके. 5 वर्सां जी म्युन्सिपालिटी हांगासर रुलिंगान आसली पळय न्हू तांकां तुमी कशें रेटींग दिता? तेंची कितें जबाबदारी आसली आनी ते खंय फेल केले? तेंगे जबाबदार म्हळ्यार कितें लोकांक उदक रस्ते आनी लायट हें म्हणटा मेन इम्पॉर्टंट. पूण हें कांय करिना न्हू. उदक रातची 2 एका बी येता तें भरचें पडटा जाग रावन. सकाळ फुडें उठोवंक मेळना मागीर भुरग्यांक काम करपाक हें करपाक तें करपाक करूंक मेळना. उदक सारकें येयना. खोलो रॅप येता पयलीं आतां मातशें निवळ जाला पूण तें सारकें येना उदक. रातची 2 म्हणल्यार अर्दवर येता चिमी चिमू भरलें गेलें. कोण सांगलें कोण करिना काय ना. आतां इतलीं वर्सां जालां पळयता उदका प्रॉब्लेम सोल्व जायना. लोकांक किडनी बिडनी पेड्ड्या जाता पयलीं. लोक म्हणटाले हें करया तें करया पूण कांय प्रोग्रेस ना न्हू. कोणूय पळयना. 5 MLA जावन गेले ते कितें म्हणटाय आमी 100% डेव्हलपमेंट केलो. रमेश टोकर जालो 100% डेव्हलपमेंट केलो म्हणटा पूण डेव्हलपमेंट कांय ना गेलो. रस्ते कांय भोंवपा नाय. सगल्या खंय पळय तूं म्युन्सिपल रस्ते पळय तूं पाडेले आनी गार्बेजी कोण पळयना. एक फक्त 2 ऑक्टोबराक सगळीं येता MLA सगळीं पंचरा भोंवताय बडी घेवन मातशें निवळ करता वयताय. ते गार्बेज कोणूय काडना. आमगे ओन आमगे शेणांनी गार्बेज आयकल काडटा. कितले काडले गार्बेज? एक 10 पोत तरी काडले गार्बेज पूण तेमी कोणी लिडरांनी केन्ना गार्बेज काडपाक दाखोवन दी. एक हॉटमिक्स हेजो प्लांट आहा हेजो आमगेलो गार्बेजीचो जंगलां आहा तो प्लांट असलो भरलो संसर्ट जाल्लो. आमी 2 म्हयने रावन JCB हें हाड तें हाड हांव ज्या संदेश कोण थोडेशे मनीस आमगेले नंदे पासून रावन तें सगळें निवळ केलें आनी परत तें क्लीन करून दिलो. गव्हर्मेंटान करूं ना. तें गव्हर्मेंटान केलां. आमी स्वता आमगे पयशांनी आमकां कामां तो जॉन कुतीन सगळें लागोन केलो प्लांट निवळ करून दिलो
म्युन्सिपालिटीचो प्लांट रियलायज करपाक जालो ना, आहलोच परत सनसेट गेलो. आमी मागीर हांगा स्ट्रायकाय 8 दीस बसले म्युन्सिपालिटी वचोन. मागीर तेमी तो प्लांट कोण दिता म्हणून ऑप्शन दिवन मागीर म्हयन्या सुमार प्लांट निवळ करून दिला. आमी सांग करून लेवल करून दिल्लो, पूण तो प्लांट निवळ करपा ना. गार्बेज पळोवपा ना, कांयच ना, फक्त पॉलिटिक्स आनी कांयच ना. हो येयलो तो येयलो चालू हें गेलें. आज वयनी गेलो त्या पार्टी गेले पयशे म्हणटा तें करताय. लोकांक बऱ्या करा तुमी कितें करताय तें. असलें डेवलपमेंट कसलें डेवलपमेंट ह्या रस्त्यार पळोवपा ना. पळय पळोवस आनी एक म्हणून उरतलो 8 वाड्यार डांबोर घायलो, फोंड पडाय सगल्याक घायल्यार कितले 1 वर्स लागून जालो ना, 4 म्हयने. असलें डेवलपमेंट करता काणकोणाक. आनी कोण डेवलपमेंट करपा मनीस कोण येता बरो असो म्हणलो. आतां कोण जीआर जावपा जायो हें करतल्या कामां. पूण तें उदकाचें आनी रस्त्याचें मातशें कराय. आमगे नगर्श रोड म्हणटा सांग वचपाचें न्हू, हांव गाडी करोन ना तें फोंडा घालचें पडटा म्हूण. फोंड पडत कित्याक कराय न्हू, तेंय करनाय. कांय डेवलपमेंट ना म्हणटा कांयच काणकोणाक. लिडर खूब जाणाय, हांव लिडर तूं लिडर म्हणटाय. बेश्ट आहे तोंडां सांगपाच्यो खबऱ्यो. ते म्युन्सिपालिटीचो टर्म कंप्लीट जालो, आतां परत इलेक्शन येयला. आतां ते इलेक्शना कडेन तुमी कशें कितें पळयता? आतां इलेक्शन मागीर भोंवताय तें करताय ना. आतां कसो आतां सांगपाक शकना न्हू. तुमी तांकां परत निवडून दितले, परत ते तुमची कामां आयकोचे ना? म्हाका तर गॅरंटी ना कोणी काम करतो अशें म्हणटो. हांव तुका सांगता कितले निवडून येयले एरिया तुज्या मागल्या म्हणटल्यो खबऱ्यो. हें डेवलपमेंट जावपाक ना काणकोणाक. अशेंच चलपाचें. अशें चलपाचें. ते जे कावन्सिलर आसता पळय न्हू निवडून येयल्ले, ते टायमार जो फोनाचेर जर फोन करून आपयले वा मेळ्ळे तुमकां, कसलीच कामां करिना ते? कोण करनाय न्हू. आयज त्या कावन्सिलराक सांगलें तेणी घायलां. MLA फुड्यान गेले घरां सगळे 4-5 घरां तेमी घायलां. मागीर पयर घायलां हालीं 1 म्हयनो जालो लायट घायला. एकच लायट घालो. इलेक्शन लागीं येतकूच पयर हालीं इलेक्शन लागीं येतकीर कोणाक पडोवन गेला न्हू. आतां इलेक्शन वता सगळे भोंवताले. करपाचें कितें आतां? आतां करपाक कितें कांय म्हाका कांय ना कितें करपाक म्हण तें करता डेवलपमेंट आनी कितें. तुमी वयतले मुखाड्यांनी मत मारतले आनी येतले. मत मारतले येतले. मत मारचे पळय अधिकार ना आमगेलो. एकट्या कोणाक मारतले येतले आनी कितें करपाचें. आतां फक्त सोड दिताय सगळे भुरग्यांक वयलो 12 सोरो पार्टी चालू. ते पयशे तुमी लोकांक मोडाय, डेवलपमेंटाक मोडाय. ते 50,000 पार्टी करता पळय 10,000 20,000 म्हणटाय पळय ते 10,000 डेवलपमेंटाक मोडाय. कित्याक कितें बरें कराय. म्हागे हिशपान तशें पार्टी सुरू जाल्यो. पार्टी सुरू जाल्यात तेंगेल्यो. ते पार्टी करपाक सगळे ते रेडी. ते डेवलपमेंट कराय. आतां आमी म्युन्सिपालिटी भोंवतो दुसऱ्या एका म्हणजे 2 नंबर वार्ड जो म्युन्सिपालिटीचो थंय पावले आनी म्हाज्या वांगडा आहा दिलीप केंकरे. 2005 ते कावन्सिलर जाल्ले, नगरसेवक जाल्ले म्युन्सिपालिटीन. तेजे उपरांत ते तितूंतल्यान भायर सरले. आमी तेजे कडल्यान जाणून घेवया फाटल्या 10-15 वर्सांक म्युन्सिपालिटीची ग्रोथ म्हणजे म्युन्सिपालिटीन कितें डेवलपमेंट केला तो. तुमच्या उपरांत जे म्युन्सिपालिटीची जी पॅनलां बी सगळीं जाली आनी हे इतले 10-15 वर्सांक तुमी कशी कितें पळयता म्युन्सिपालिटीची ग्रोथ? पळय हांव एक 25 वर्सांचे पळयता हे म्युन्सिपालिटी राजकारण म्हगे भुरगेपणान. हांव 5 जाल्लो पूण ताजी 10 वर्स फाटीं 15 वर्स फाटीं अनंत काणकोणकार म्हणटा म्हाका एक सांगलें कितें त्या टायमाचेर 500 रुपयान फॉर्म आशिल्ले म्युन्सिपालिटीचे फॉर्म भरपा खातीर. आनी आज म्हळ्यार हें गोवोरमेंटान लोकांक बरो चान्स दिला. अजून म्हणल्यार 500 रुपयान फॉर्म आसा. तेन्ना 580 रुपया भितर तो कावन्सिलर नगरसेवक जालो काणकोणचो. अशें खूब जाण तेन्ना जाल्ले अशें पयशे पडोवपा पडनाले. ओके, तुमी जेन्ना राजकारण सोडलें म्हणटा 2010 उपरांत तेजे उपरांतच्या आतां पर्यंतचे अशे खंयचे प्रोजेक्ट बी उरले जे अजून रेंगाळत बी आहा? हय म्हज्या वार्डांतूच म्हणजे हांवें 6 कोटी पासून हाडलो आनी ते 3 कोटीचे अर्द कोटी जाल्ले पळय ते म्हाका कामूच केला फाटल्यान. तो प्रोजेक्ट GSRTच्यान ब्युटिफिकेशन चावडी वाडाचे आख्खे काणकोणची राजधानी म्हळ्यार आतां ती मेन चावडी. आतां हांव कॉन्सिलर आशिल्लो. तें बरें डेवलप जावचें, बरें ब्युटिफिकेशन दिसचें म्हणून एक रिक्षा व्हडली आमगे इंटरकॉन्टिनल हॉटेल आहा तातूंतल्यान हांवें गार्डन करून घेतलें, मागीर पेवर्स जावन घेतलें. ताजे फाटल्यान म्हाका कित्याक दिसपडना आनी कित्याक हे राजकारणांत रावपाक हें करतात म्हळ्यार रावप फॉर्म फाटीं घेतल्यार आमकां पयशे लाखान मेळटात, रावप आनी घेवप हें कितें म्हाका कळना. तो कसलो ट्रेंड म्हणजे फॉर्म फाटीं घेतल्या पळय तो कसलो ट्रेंड? पयशांचो पयशे म्हळ्यार पयशे जोडपा खातीर फॉर्म फाट घेतले की पयशे मेळटात, भरले की पयशे मेळटात हे लोकांक उरता. एक जोडपाचें वेगळें साधन. हय लोडवा एक साधन. हें इलेक्शन म्हळ्यार एक जोडपाचें साधन. इलेक्शन जोडपा साधन डेवलपमेंटाचें कांयच ना. ह्यो जाल्यो डेवलपमेंटाच्यो गजाली पण म्युन्सिपालिटीची मेन जबाबदारी आसता बेजीक फॅसिलिटी दिवप. उदक म्हणा मागीर टॉयलेटीचें म्हणा. 30-40 वर्सां वाट फाटीं पयलीं लायटी पायपींग घाल्ले त्या वार्डांक आतां पायप घाल्ले ते तशेंच आसा. 1.5 इंचाचे पायप जावं 1 इंचा पायपाचें हे 2 इंच. लोकांक अशें बारीक उदक येता तें डेवलपमेंट करपा खातीर तांकां कोणाचो निवड हाडपा हय म्हणपाक करप ना. हे इलेक्शन पळय लोक व्यक्ती पण मत मारताले, पार्टी पण मत मारची ना अशें म्हाका दिसता. व्यक्ती हातूंत राजकारण हांव उलयलें खरो पण हातूंत पार्टी कांयच लागना. ह्या इलेक्शन व्यक्ती पळयता कोण खंय काम प्रत्येक कोणाक अशें उरतलें की इलेक्शन हें व्यक्ती पळोवन मत मारता कित्याक त्या लोकांक त्या मनशाचो अनुभव आसा तेच मत मारतले तांकां आनी ते निवडून येतले. हातूंत राजकारणाक म्हणजे तांकां कोण सपोर्ट दिवचे ना. आतां आमी काणकोणच्या मेन बाजारान म्युन्सिपल चावडी वार्डान आसा आनी आमच्या वांगडा आहा
सिनियर सिटीजन नातिविदा डिसा तुमी तेजे कडल्यान ही काणकोणची म्युनिसिपालिटी कशी कितें डेवलप जायत गेली ते जाणून घेया डिसा बाब तुम्ही खूबशीं पॅनलां पयली आसतले हांगासर रूल करून गेले कितलीं वर्सां हांगासर वेगळी वेगळी पॅनलां जालीं हे काणकोणचे म्युनिसिपालिटी भितर कसो कितें बदल जायत गेलो पयले हिंगा म्युनिसिपालिटी नासली पयली पंचायत आसली जो पर्यंत हांव हिंगाचें कितें जाणा खूब जाणा हांव एक सिनियर सिटीजन सोशल वर्कर आतां म्युनिसिपालिटी येयल्या आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावपाचें आसा तेन्ना थोडीशीं कामां म्युनिसिपालिटीन केल्यात आनी फुडाराक आनीकूय उरल्या ती बेगीन जावची आतां हे नवीन कौन्सिलर निवडून येतले तेंचे फुड्यान म्हजी मागणी आहा की मुखार आनीकूय डेवलपमेंट जावूं जाय कितें आज आमची काणकोण चावडी सिटी अशी जाली ना आज थोडीशीं कामां रवींद्र भवन जालां आनी थोडी तेन्ना म्हाका दिसता आनीकूय थोडो डेवलपमेंट उरलो तो बेगीन जावपाक जाय तेंच्या आदारान म्युनिसिपालिटीन सिनियर सिटीजनाक लागून कितें फॅसिलिटी उबारल्या आतां पर्यंत आतां पर्यंत सिनियर सिटीजन आमचें एक ऑफिस आहा हिंगा पूण आजून आमकां बरीचशी सर्टिफिकेट हे फेसिलिटी मेळना मेन म्हळ्यार कितें आहा म्युनिसिपालिटी एरिया जी आहा आमगेली चावडी आमगेली हें आसता कॅपिटल ऑफ काणकोण पूण हें तर बारीकसाणेन पळयलें न्ही तें कॅपिटल दिसना कित्याक क्लिननेस तितलेंशें ना तेका कित्याक कॅपिटल म्हळ्यार ताका दिसपा हें आमी चावडेर पावल्यार दिश्टी पडपा जाय तशें ना कित्याक आमच्या इगर्चे ऑपोजीट एक गटार आसा तो आतां कितलीं वर्सां तसोच आसा साफ करिना साफ करना न्ही तेका लादी आसता पळय त्यो लादयो घालपा जाय त्यो लादी आतां कितले कावन्सिलर येता कितले कावन्सिलर गेले पूण ते कित्याक पडना म्हाका खबर ना पूण ते लादी घालून ते पॅक जावपा जाय स्कुला भुरगीं आसता थिंगा स्कुला भुरगीं धांवता येता वयता कोणी चुकून पडपाक शकता आजून म्हळ्यार पडना पूण पडटा म्हळ्यार आमच्या रावपा जायना न्ही ते बंद करपा जाय तशेंच म्युनिसिपल एरिया जी आहा पळय ती तुका कचरा मुक्त करपा जाय हर एक कडेन तूं वयता थंय कचरो दिश्टी पडटा क्लिननेस ना गार्बेज बी कंट्रोल करपा जाय क्लिननेस कंट्रोल करपा जाय त्याच भशेन तुगेले हे जे आमगेलो मनसून तयार जाता तेन्ना झाडां कटींग करपा टायम करपा जाय जेन्ना पावस पडटा झाड पडटा आनी तेन्ना फोन करता आमी बाबा झाड पडला मरे मातशें या तेन्ना मागीर ते येवन करता तेजे पयलीं ते प्री मनसून जें आमगेलें काम आसता तें म्युनिसिपालिटीन पयलीं करून घेवपा जाय बेजीक कामां तीच म्युनिसिपालिटी करिना बेजीक कामां आहा ती म्युनिसिपालिटी करिना अशें म्हणटा करतात म्हणटा तेमी आनी करताय बी ते पूण खंय करता आनी खंय करून कांय कळना पूण प्रत्येक क्षणी कितें ना कितें घडलेलेंच उरता अशें ना की कितें हो मनसून बऱ्या भशेन गेलो कांय ना कोणाक फोन केलो ना सगळें बरें अशें केन्नाच घडलेलें ना आज म्हळ्यार घडलेलें ना हेजे मुखार आमी आतां जे नवीन निवडणूक जावची आसा तेन्ना हे येवन घेवन कितें तरी उदाहरण करतले अशी आमी अपेक्षा करपाची कित्याक प्रत्येक कावन्सिलरा कडच्यान आमचे कडेन एक अपेक्षा आसता की हे कितें तरी करतले म्हूण आनी प्रत्येक फावटी जाता जायना अशें ना केला तेमी पूण आमकां सदांच जाय की बरें जाल्लें आनी एवरी टायम कितें ना कितें इनकम्प्लीट उरतातच कंप्लीट केन्नाच कांय जायना डेवलपमेंट बाबतींत पळय क्लिनसा बाबतींत पळय मागीर तुगेले कचऱ्या बाबतींत पळय सगळें इनकम्प्लीट आसा कंप्लीट म्हणून तें केन्नाच जायना आमच्या वांगडा आतां हा वैभव फळदेसाय काणकोणचे एक यूथ वैभव बाब तुमी यूथ म्हणून ह्या इलेक्शना कडेन म्युनिसिपालिटीचे कशें कितें पळयता आनी कितें अपेक्षा आहा तुमकां ह्या नवे जे पॅनल येतले तेजे कडल्यान नवे जे पॅनल येतले हांव बेजिकली वॉर्ड नंबर 8 पाटणेसान आमचो जो वॉर्ड आसा बेजिकली टुरिजम बेल्ट सो थंय खुबशे प्रॉब्लेम आसा फॉर एग्जाम्पल एक पार्किंग इश्यू आसा ताजे नंतर एक जी मसनर आसता ताजो इश्यू आसा सो हे जे मेजर इश्यू आसा सो बीच लायन जाल्या कारणान आमकां पार्किंगाक सामको प्रॉब्लेम आसा सो तो इश्यू सामको मेजर आसा तो सॉल्व जावपाक जाय सो प्रत्येक जाण येता तो आश्वासन दिता की आपण तो सॉल्व करतलो जे पार्किंग आसा तें पावना पण जायना तो ती इश्यू सॉल्व जायना सो तो इश्यू खूब कॉम्प्लिकेटेड आसा सो तो हायर लेवलार सॉल्व जावपाक जाय मिनिस्ट्री लेवलाचेर किंवा मिनिस्टर CM लेवलाचेर तो सॉल्व जायना सो पुट अप करून खूब टायम जर इश्यू पण तो इश्यू सॉल्व जायना तसो जाय तसो सो जर पार्किंग ना सो गार्बेज जर हँडल सारकें जायना जाल्यार टुरिजमाक खूब डॅमेज जातली कित्याक 90% जे आमचे लोक आसा पाटण्या कोळम एरियेतले ते टोटल डिपेंड आसा टुरिजमाचेर आनी जर टुरिजम जर जो सेक्टर जर बंद पडला त्या वर्सा कोवीड आसा सो टुरिजम ना सो आमचो 90% लोक पाटणे कोळमचो सामको प्रॉब्लेमान आसा सो जेन्ना हे इश्यू सॉल्व जायना जाल्यार आमचे बारीक जे लोक आसा जे टॅक्सीवाले आसा जे आमचे जे फिशर वुमन आसा तेंचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार तांकां लायवलीहुडाचेर खूब इफेक्ट जातलो
बेजीक फॅसिलिटी प्रोवायड करना जाल्यार तेंचे फूल बिझनसाक अफेक्ट जावंक हय एक्चुली बिझनेस सफर जाताच ह्या गोष्टी लागून. सो आतां जर बेजीक ज्यो गव्हर्मेंटान ज्यो म्युन्सिपालिटीचा पॅनल जर ह्यो सपोर्टीव जर रावलो ना तांकां, सो जे टुरिजम बेल्ट सेल्फ डिपेंड आसा, सेल्फ डिपेंडंट आसा. सो जर गव्हर्मेंटान मातशें पुश केलें किंवा पार्किंग सारको इशू किंवा अदर जो इशू आसा जर सॉल्व केले आपल्या लेवलाचेर, जाल्यार लोकां ऑटोमॅटिकली लोक आपली इनकम आपूण जनरेट करतले आनी ते खूब इकॉनॉमीक खूब बऱ्या पडटले. ओके, जे निवडून पॅनल येतले पळय तेजे काम कशे पद्दतीन करून घेवपा हितून तुमी कशें कितें करपा? ना बेजिकली आतां आमी जर 2 जे टर्म जर हांव तरी म्युन्सिपालिटी पळयता, प्रत्येकाच फोकस उरता चेअरमॅन जावपाचेर आनी प्रत्येक वर्साक 6 म्हयन्यान चेअरमॅन बदलला काणकोण म्युन्सिपालिटीक. सो जो कोण इलेक्ट जाता तेजी हांव कंटेस्ट करता, म्हाजी एम अशी आसता की आनी 2 वॉर्डान पॅनल कॅन्डिडेट घालपाचे, तांकां निवडून हाडपाचो. सो आतां 7 जाण जाय. सो 7 जाण जाले ते कोणा वळखना मागीर. सो त्या 7 भितर डिवायड करता 3 वर्सां म्हाका 2 वर्सां तुका अशें करून. सो बेजिकली ते आपल्या स्वता खातीर चिंतता. म्युन्सिपालिटी एक जरिया जाला की जोडपाचो, गार्बेज बी म्युन्सिपालिटी सॉल्व करपाचें. म्युन्सिपालिटी त्या तितली पावना लोकां फुड्यान. तितली जर पावली जाल्यार लोकांक खुबशे हेल्प जावपाक शकता हे इशू सॉल्व जाल्यार. गार्बेजी सारके बेजीक इशू हे. गटार जाली, गटार इंटर कनेक्टेड नाय. गटार आसा सगळे कडेन मला इंटर कनेक्टेड ना. सो उदक तुंबता पावसान. प्रत्येक कडेन प्रॉब्लेम हो बीच सायड आसल्या कडेन पसून आमगे उदक तुंबता. एक्चुअली बीच आसल्या कडेन ड्रेनेज सारकें आसपा जाय, पूण तें जायना. व्हळ आसा पूण व्हळा सायडीक उदक तुंबता. आतां हायवे गेला आमच्या व्हळांतल्यान, थंय जे हायवे बी आसा ब्रीज आसा संका उदक भरता फूल. व्हळांनी उदक एक लेवला पावता, सो थंय उदक भरता. सो जो मेजर एक्सेस आसा व्हडांतल्यान भायर वचपाचो तो ब्लॉक जाता. बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा तेजेर जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा तेय लक्ष दिना, म्युन्सिपालिटी एज अ होल तेय लक्ष दिना. सामको मेजर मुद्दो म्हळ्यार काणकोण अनएम्प्लॉयमेंट. जे आमी आतां हांव काणकोण मल्लिकार्जुन कॉलेज शिकतालो एवरी म्युन्सिपालिटी कशी हेल्प करपाक? ना बेजिकली जे कोण यूथ आपल्या लेवलाचेर आपूण स्वताच्यान कितें करता तांकां जर मातशें प्रोत्साहन मेळत ते खुबशे कसले प्रकारचे प्रोत्साहन म्युन्सिपालिटी कडल्यान पळय आतां खुबशे गोश्टी आसा. एडीसी लोन आसता, हे आसता जे लोन मेळटा, सेल्फ हेल्प ग्रुपा बायलां लोन मेळटा. हे जर तेमी हाडून लोकांक सांगलें बाबा तुवें लोन अवेलेबल आसा. खुबशे लोकां पळय आतां आमच्या वार्डान 90% ओबीसी लोक आसा. तांचे खातीर कितें बेनिफीट आसा ते तांकां सांगलें बाबा ओबीसी अंडर हे बेनिफीट आसा, तुमी हेजो फायदो घेवपाक शकता. अवेरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. स्किम्स कोण जे आसा स्किमी अवेर करपाक गव्हर्मेंटा प्रत्येक स्कीम आसा जी डोर टू डोर पावोवपा जाय. कावन्सिलराक आमी जॉब दिवप न्हू, कावन्सिलराक आमी सर्विसीस डोर टू डोर दिवप. तूं तांकां अवेर कर, लोक ऑटोमॅटीक तुगे एप्लाय करतले, तूं बेनिफीट घेतले. आमच्या कडेन आनीक एक काणकोणचे सोशल वर्कर आहा आनी जे म्युन्सिपालिटी कडेन डायरेक्टली कनेक्टेड. म्युन्सिपालिटीचो वावर ते सामके लागींच्यान पळयता. काणकोण हांगा चावडी वाठारांतल्यान ते लागींच्यान पळयता. तेंचे कडेन आतां उलया. तुमचें नांव कशें? हांव डायगोड सिल्वा. ओके, हे म्युन्सिपालिटीचे ओवरऑल काम पळयलें पण तुमकां कितें दिसता की खंय म्युन्सिपालिटी कमी पडटा, खंय चड बरें केलां? आमी जेन्ना पासून आयज म्युन्सिपालिटी पळय कितें करता तें बरेंच करता. जेन्ना आतां म्हजी मागणी आसा, फॉर एग्जाम्पल आतां आमच्या काणकोणाक हॉस्पिटल आसा आनी आमच्या म्युन्सिपालिटीचे इतले कावन्सिलर आसा, तेमी एक तेजेर नदर मारची इन फ्युचर जे कोण येता तेणी, आनीक हे हॉस्पिटलाक आमची फॅसिलिटी जी सुविधा आसा ती सारकी आमकां मेळची. कित्याक आजकाल हांव सद्दांच आमच्या हॉस्पिटलाचेर काणकोणच्या रिक्वेस्ट करता आमच्या कॉन्सर्न ऑथॉरिटीक, पूण ते फावो त्या प्रमाणे ते डॉक्टर थिंगा एवेलेबल आसना. फॉर एग्जाम्पल फिजिशियन जावं पेडिट्रिशियन जावं गायनक. आतां आमी मागून आमकां ते डॉक्टर दिल्ले आसा, पूण ते विकाक एकदां. पूण विकाक एकदां म्हणटकीर कितें जाता, विका एकूचदां मनीस पेशंट बरो ना जाता. डेली बेसिसाचेर आमकां जाय. हो रिक्वेस्ट आमच्या काणकोणच्या कावन्सिलरांक जे जिखून येयल्ले तांकां फाल्यां येतले तांकां मतदानान तेमी तेजेर लक्ष दिवचें आनी फावो त्या परी काणकोणकाराची सेवा जावचे खातीर तेणें ते आमकां डॉक्टर मागून घेवचे. दुसरें, आतां मल्लिकार्जुन आमची कॉलेज आसा, त्या कॉलेजी कडच्यान दिसांतल्यान एक 50 भुरगे वा 150 भुरगे चलोन येता पुलीस स्टेशन टू काणकोण आमच्या सिटीक. हेजे काणकोण इज ए चावडी कॅपिटल काणकोणची. म्हणटकीर हांव म्हणटा, सदांच हांव उलयलां आनी सांगलां बाबा काणकोणकारां खातीर ह्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करचें. एक फुटपाथ तेमकां अवस्थीत येवपाक, कित्याक तेमकां रक्षा म्हणजे कितें इज सेफ. ती आतां 3 जाण 4 जाण चलोन येता आनी एक तर गाडी नेरो रोड आसा, तर एक गाडी डॅश मारली जावंक नाका, पूण जालें जाल्यार कितें करपाचें. जेन्ना जाता त्या भाशेन ती फुटपाथ तेमी रेडी करची काणकोणाक. हेजे चावडी इज अ कॅपिटल काणकोणची, ती फुटपाथ तेमी रेडी करची. आमी सद्दां मागता
तुम्ही जी सगळी कामां सांगली जी जावना म्हटली तितून कित्याक जायना अशें दिसता जे आसा ते रुलींग हे वा आसा ते कावन्सील कित्याक करपाक पळय, शकना? आमी ईच एंड एवरी टायम आमी लेटरां करता, कॉरस्पॉन्डिंग लेटर करता एज अ चीफ ऑफिसर CO एज अ काणकोण मुन्सिपालिटींग. आतां तेमचें कितें भितर कितें आसा, कितें प्रॉब्लेम आसा दॅट वी डोंट नो, बट वी रिक्वेस्ट देम वन्स अगेन दॅट शूड टू बी कम फॉरवर्ड अँड टू डू इट काणकोण एज क्लीन एज मच. काणकोणच्या डेव्हलपमेंटान पॉलिटिशियन म्हणून न्हू जर एक सोशल वर्कर म्हणून ताजो एक खूब हात आसा. जशें शांताजी गांवकर ज्येश्ठ नागरीक काणकोणचे आमच्या वांगडा आहात, तेंचे कडेन आमी मुन्सिपालिटीच्यो गजाली करुया. मेनली बिकॉज तेंच्यांनी पंचायतू पळयल्या, तेजे उपरांत मुन्सिपालिटी पळयल्या आनी पंचायत टू मुन्सिपालिटी सगळी जर्नी तेंच्यांनी विटनेस केल्या. ते एक्टीव मेंबरूय आसले पंचायत आसतना. आमी तेंचेच कडल्यान जाणून घेवया काणकोण कशें कितें फुडें चलते. सर तुमकां वेलकम शोआत आमच्या. आनी तुम्ही पंचायतीचें काम पळयलां, मागीर मुन्सिपालिटी जाली, मुन्सिपालिटी तुमी म्हणटा तुमकां नाका आसली पूण मुन्सिपालिटी जाली. तो सगळो डेव्हलपमेंट आहा तो कसो कितें पळयता? तो पॉझिटिवान गेलो काय तो नॅगेटिवान गेलो? एक्चुअली पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह हें हांव सांगना, पूण जी पळय आतां म्युन्सिपालिटी आसा त्या म्युन्सिपालिटीचो हो 7वो टर्म 6 जाले, ही 6वी सोंपले. म्हळ्यार 6 हें जालें म्युन्सिपालिटीची हें जाली, इलेक्शनां जालीं. आनी ताजे पयलीं ही पंचायत आशिल्ली, नगरशेप पाळवोळी ग्रामपंचायत नांव, नगरशेप पाळवोळी ग्रामपंचायत. आतां आसा ती काणकोण म्युन्सिपालिटी, पूण ताजे पयलीं जी आशिल्ली पंचायत ती नगरशेप पाळवोळी ग्रामपंचायत. आनी त्या ग्रामपंचायत शेवटच्या ग्रामपंचायतीक 9 पंच आशिल्ले, तातूंत हांव एक पंच आनीक हांव उपसरपंच जालो मागीर त्याच पंचायतीक, शेवटच्या पंचायतीक. आनी एक्चुअली आमी जी शेवटची पंचायत रंगा रायकर आमचो सरपंच आशिल्लो, तो असो 2-3दां सरपंच जाल्लो. ही वॉज व्हेरी एक्टीव, MG पार्टीक काम करतालो, असो सोशल वर्कर. आमी सुद्दां तेन्ना अशें मानिल्लें की प्रपोजल दिल्लें की ही पंचायत आसा ती आसूं दी, नगरपालिका नाका. कित्याक सांगता हांव, जेन्ना ही फूल फ्लेज नगरपालिका जाली, काणकोण नगरपालिका 10 वॉर्डाची, तातूंत बरेचशे वेगवेगळे भाग आयले, देळें, किनळें, पाळवोळें, नगरशें सगळे भाग आयले. आनीक तेन्ना ताजे पयलीं जी नगरपालिका आशिल्ली काणकोण नगरपालिका, तातूंत आतांचे 2 वॉर्ड आसात. नंबर 1 वॉर्ड नगरशें आनी नंबर 2 वॉर्ड चावडी, आमी जे उबे आहात ते. हे 2च वॉर्डांची नगरपालिका आसली. ह्या दोनूय ह्या नगरपालिकेक 10 वॉर्ड आशिल्ले आनी एक वॉर्ड कमी जास्तीत जास्त म्हणटा तो 80 ते 90 मतदारांचो. पंचायत म्हणटा नगरपालिका आशिल्ली, पंचायती आशिल्ली, नगरशेप पाळवोळी ग्रामपंचायत आशिल्ली आनीक काणकोण नगरपालिका आशिल्ली तेन्ना. पूण ह्या नगरपालिकेचें क्षेत्र हें फक्त 2 वॉर्डा पुरतें मर्यादीत. आतांचे 2 वॉर्ड जे आसात त्या 2 वॉर्डां पुरती मर्यादीत वाडत गेली. मागीर ही पंचायत जेन्ना काडली न्ही, पंचायत काडली आनी पूर्ण नगरपालिका केली आनी जे पंचायतीक जे वॉर्ड आशिल्ले ते सगळे ह्या नगरपालिकेक हाडून मोठी नगरपालिका जाली. ज्या नगरपालिकेचे आज जवळ जवळ 10,000 वोटर्स आसात 10 वॉर्डांक. ओके. मुन्सिपालिटी पयलीं पंचायत जातली, आतां मुन्सिपालिटीचें मेन काम आसता बेजीक फॅसिलिटी प्रोवायड करप, बेजीक गरजो लोकांचे भाग म्हणजे गार्बेजीचे आसूं, उदकाचे आसूं, तितून मुन्सिपालिटी जाल्या उपरांत सक्सेसफूल जालें तें सगळें प्रोवायड करपाक. एक्चुअली तेन्ना आमी पंचायतीक जेन्ना काम करताले तेन्ना सुद्दां लोकांची इलेक्ट्रिसिटी, उदकाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले, पूण इतले मोठ्या प्रमाणात नाशिल्ले. आतां वाडले आनी आतां वाडटकीच लोकांच्योय बी अपेक्षा वाडल्यो. तेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी ना गेल्यार आमी व्हडले हें जायनाशिल्ले, अनिधी जायनाशिल्ले. आतां लोकांनी एक लायट गेली की लगेच ते कॉन्सिलराक फोन करतात, स्वता जावन हेका कळयनात, सांगनात, कॉन्सिलराक सांगता. ही कॉन्सिलर जबाबदारी. एक्चुअली कॉन्सिलर करपाची गरज नासता. थंय तांचो डिपार्टमेंटाचो मनीस आसता, ताका फोन केल्यार ते आतां नाल्यार एक थोडे उशिरा येतात पूण येता कामाक येतात. म्हणजे लोकांच्यो अपेक्षा वाडल्यो आनी लोकांच्यो अपेक्षा ह्योच न्ही, लोकांच्यो नगरसेवकां कडल्यान अपेक्षा इतक्यो वाडल्यात आनी ताकाय कारणीभूत नगरसेवकूच आसा. बारीक सारीक कामां जीं आसात न्ही, जीं कामां आमी स्वता करूंक शकतात तीं सुद्दां कामां नगरसेवकान करची. फॉर एग्जाम्पल, समजा एक घरा कडेन एक कुत्रो मरून पडला, आमच्यान तो काडून ताजी विल्हेवाट लावं वता. आमचे कडेन जागो सगळ्यां कडेन आसा, कमीत कमी जास्तीत जास्त लोकां कडेन स्वताचो जागो आसा, थंय एक खड्डो खणून तो घालूंक जाता. पूण तें सुद्दां काम करपाक नगरसेवकान येवपा जाय. नगरसेवक येना जाल्यार मागीर ताजी रेलिगेशनां जाता. म्हणजे लोकांच्यो हें वाडल्यात आनी त्यो वाडपाक कारण नगरसेवकच आसात. लोकांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो नगरसेवकांचेर घातल्या आनी नगरसेवक खुशीन करता ते मागीर आपल्यान एक काम केलें म्हणून.
ते आपली ड्युटी समजून करता. पण बेजीक गरजो ज्यो लोकांच्यो हें करूं जाय न्हू, हे सगळे क्लीन दवरपाचें म्हणा, गार्बेजीचो इश्यू तुमी म्हटलो, थंय केवडेन ह्यो लोकांच्यो असल्यो गरजो निभयता आसतना थंय खंय तरी कावन्सिलर फेल वयता अशें दिसना? कावन्सिलर फेल वता तेजे पेक्षा हांव सांगता की हें जें आतां जें पळय कितें चलता न्ही, कावन्सिलर जावपाची एक स्पर्धा तयार जाल्या. नवे जुने सगळे येतात आनी ही स्पर्धा प्रेस्टीज इश्यू जाल्या. आनीक ही स्पर्धा जायनयो. दुसरें म्हणल्यार कितें जे पळय नगरसेवक म्हणून रावूंक सोदतात तांकां सुद्दां एक स्वता आपूण कितें जर समाज सेवा करतलो, आपल्या वॉर्डाची कितें जर सुदारणां करतलो, एक विजन दवरून आपूण एक नगरपालिका कशी बरी फुडें व्हरतलो हें दवरून काम करपी आसात, ना म्हणना, पूण कमी आसात. ओके, आतां फाटले गेले ते जावन गेले, पण जे नवे कोण निवडून येतले, नवे एक पॅनल 12 जाण कावन्सिलर निवडून येतले, तुमकां एज अ सिनियर सिटीजन तुमकां तेंचे कडल्यान कितें अपेक्षा, तेंच्यांनी कितें आपलो फोकस दवरपाक जाय? आतांच्यान न्ही, पयलीं सुद्दां जे निवडून आयला न्ही तेय म्हाज्या कॉन्टेक्टांतले आसताले भोवतेक, म्हाका खबर आसा. म्हाज्या कॉन्टेक्टांतले आसताले 10 कावन्सिलर आनी हांव हांगच्यान आतां केदी अनेक वर्सां 40-45 वर्सां ह्याच तातूंत भागां आसा नगरपालिका क्षेत्रांत आसा. त्यामुळे जे कावन्सिलर वेळोवेळी निवडून येल्यात त्या सगळे कावन्सिलरां कडेन म्हाजे संबंद बरे आशिल्ले. आनी आतांय बी जे निवडणुकी उबे आसा न्ही तातूंतले बऱ्याच जाणां कडेन म्हजे संबंद आसात. पूण तांचे कडेन इतली अपेक्षा आसा की एक विजन दवरून आपूण एक वार्डाचो नगरसेवक जालोच, वॉर्डाची ताणें प्रोग्रेस करपाक जाय. पूण त्याच बरोबर एज ए होल काणकोण नगरपालिका क्षेत्रांत आपूण कितें करतलो. आतां आमचे फॉर एग्जाम्पल काणकोणा जी पळय म्युनिसिपालिटीच्यो ज्यो पळयल्या तुमी, फीश मार्केट आसा, एक बिल्डींग आसा, खुद्द पोर्तुगीज काळांतले जे मामलेदार कचेरी ती पयली एडमिनिस्ट्रेटरची कचेरी, ओल्ड स्ट्रक्चर, तातूंतच नगरपालिका आसा चलता, आतां तातूंतच चलता. ताजे संबंदी विचार करपाक जाय. थंय एक बाबा आपूण कशी बरी इमारत बांदतलो किंवा तशें तातूंत कशें हें करतले तेंय करपाक जाय न्ही. तें करपाची एक मनाची तयारी जाय आनी ताजे खातीर ताका एक हें जाय, इच्छा जाय, प्रबळ इच्छा जाय. बाबा ह्या 5 वर्सांक आमी हें अमकें काम करतलेच. ओके, म्हणजे एक लिस्ट तयार करचें, ह्या 5 वर्सां आमी हें करून कंप्लीट करून दाखयता. आनी त्या खातीर सगळ्या नगरसेवकांनी एक कडेन जावन जर हें व्हेली फुडें. आतां हांगा काणकोणाक खरें म्हणलें जाल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम आसात, लायटीचो प्रॉब्लेम आसात, रस्त्याचें सुद्दां सांगपाचें म्हणल्यार जे काही रस्ते आसात ह्या हातूंत 1 वर्सा पयलीं रस्ते फोडून दवरले पायपलायन घालपाक. 1 वर्सा पयलीं ते पयर शेवटी एक म्हयन्या भितर ह्या म्हयन्याकच सारके केल्यात. लोक त्या फुटलेल्या फडलेल्या रस्त्यांतल्यान वताले स्कुटर घेवन. एक म्हयनो पयलीं म्हणजे इलेक्शन लागीं येयलें अशें म्हणना हांव, पूण एक सादारणपणे 1 म्हयन्या पयलीं जालें. आतां सुद्दां थोडे ठिकाणी काम चालू आसा. आनी लायटीचे आनी उदकाचे प्रश्न जे म्हटले पयलींचे रेंगाळत आहा, तुमकां दिसता म्युनिसिपालिटी कडेन कॅपेसिटी आहा ते करपाचे, वा नवे पॅनल फाटल्या कडेन जालें ना, नवे पॅनल कोणाचे कॅपेसिटी आसतली तेंचे कडेन करपाची? कॅपेसिटी कितें आसा, खंयचोय प्रश्न घेवन बसपाक जाय, तो घसालवपाक जाय. घसालयता जाल्यार ताका टायम दिवपाक जाय. आनी आमी आतां अपेक्षा करतात की आतां नवे सुद्दां जे आसा न्ही तातूंत जुनेय बी आसात, तातूंतले बरेच जाण येवपाची शक्यताय बी आसा. बट ते नवे जुने हे कडेन जावन पयलीं एक कडेन बसून तांच्यांनी एक आमी ह्या बाबा 5 वर्सां कितें करूं शकतात, कितें करया आमी, ऑपोजिशन उरोवन नाल्यार रुलींग उरोवन, एक कडेन जावन आमी कितें करया हो प्रश्न चडी हें करपाक पयलीं डिस्कशनां येवपाक जाय. तितलें डेडिकेशनान काम करता, डेडिकेशनान काम करपाक जाय, डेडिकेशन जाय. आतां मेरेन काणकोण म्युनिसिपालिटीच्या खुबशा वोटरांक मेळ्ळ्या. आमी आतां अशा मनशांक मेळपाचे आहा जे पत्रकारिता फिल्डान आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां पत्रकारिता करता, जे संजय कोमनपंत सर, तेंचे कडल्यान जाणून घेया काणकोणच्या म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती. सर, काणकोणचें हे इलेक्शन जें आहा ह्या वर्साचें, तेका तुमी कशें कितें पळयता, पॉलिटिकली कशें कितें पळयता आनी डेव्हलपमेंट वायजू कशें कितें पळयता? गेले फावटीचे जे इलेक्शन जाल्ले ते आमचे 2015 जाल्लें इलेक्शन. आनी 2015 जालें कितें, एक सायडीच्यान रमेश तवडकराची म्हण सांगपा लागले, एक सायडीच्यान विजय पै खोताचे म्हण सांगपा लागले. तेन्ना 5-10 कावन्सिलर आसले. ह्या फावटीक 12 कावन्सिलर जातले, 2 वाडले जाल्ल्यान कावन्सिलर जातले. पूण हे 10 कावन्सिलर जे आसा त्या भितरले जालें कितें की 5 आपूण रमेश तवडकरा म्हण सांगपा लागले, 5 आपूण विजय पै खोताल म्हण सांगपा लागले, पूण टोटल BJPचेच आसले. मागीर रमेश तवडकर अपक्ष जालो, तरी पूण ते मागीर म्हणपा लागले की आपूण रमेश तवडकराले म्हणपा लागले. आनी मागीर परत रमेश तवडकरय जेन्ना BJP जॉयन जालो, परत जालो आनी परत BJPचेच म्हण सांगपा लागले.
अशे वेळाचेर डेव्हलपमेंट जो जावपा जाल्लो सरकार BJPचें आसलें आनी अशे वेळाचेर डेव्हलपमेंट जो 10 वार्डान जो जावपालो त्या तरेन नजरे भरपा सारको डेव्हलपमेंट जालो ना आनी त्या खातीर आमकां स्वताक खंत भोगता कित्याक लागून जे 10 नगरसेवक आमच्यान दिता पळय त्या नगरसेवकान कितें तरी काणकोणचें डेव्हलपमेंट करचो. उदकाचो प्रश्न तसोच उरता, लायटीचो प्रश्न तसोच उरता, ड्रेनेज सिस्टम जी आसा ती तशीच आसा आनी ती सुटावी जावपा पावत ना. म्हळ्यार गार्बेजीचो प्रश्न जो आसा तोय सुटावो जालोच ना. आनी अशे वेळाचेर जशी ग्रामसभा जेन्ना उरता, पंचायती खातीर ग्रामसभा उरता तेन्ना लोकांक नगरसभा एक उरपा जाय. कारण नगरसभा जर तर उरली जाल्यार ज्या मतदारांनी निवडून दिल्ले ज्या कावन्सिलर जे आसा त्या कावन्सिलर बाबरे जाप विचारपाक मेळटा. ना जाल्यार एक मत मारलें आनी तो नगरसेवक जालो किंवा तो नगराध्यक्ष जालो तो मागीर आनी दुसरे कडेन परत तोंड दाखयना, बद्द तो 5 वर्सांनी तोंड दाखयता. ह्या खातीर एक नगर सभा जी उरपा जाय की त्या भितर लोकांक उलोवपाक मेळटा, आपल्याले ग्रिवेन्सीस मांडपाक. अशें पंचायतीन जाता. पंचायती ताका लागून कितें जाता, पंचायतीचें डेव्हलपमेंट जाता. त्या सरपंचाक आनीक नगराध्यक्षाक किंवा आमगेले नगरसेवकाक भंय उरता बाबऱ्या फाल्यां लोक आपल्या कोणाक विचारतले. अशे वेळाचेर जर तो नगरसेवकाक विचारपी कोणूच नासत, नगराध्यक्षाक विचारपी कोणूच नासत जाल्यार त्या मतदारान जो मत मारलें उरता ते 3 बद्द 5 वर्सांनी ताका परत तो तोंड दाखोवपाक येता. अशे वेळाचेर डेव्हलपमेंट आमी जेन्ना म्हणटा पळय तो डेव्हलपमेंट गेले 5 वर्साचो डेव्हलपमेंट आमकां काणकोण तशें दिश्टी पडना. BJPची सरकार आसले 10 जाण आपूण BJPचे म्हणटाले जाल्यार सुद्दां नगरसेवक जे आसा मागीर रमेश चवडकर आसूं विजय बेखोता कडून ते गेलना आनी वचून जे म्हणजे सरकार पातळीचेर जे प्रेशर जे घालून डेव्हलपमेंट जो करपा जालो तो केलना. नितू देसाय म्हणा किंवा प्रार्थना नायक गांवकर म्हणा नाल्यार छाया कोमरपंत म्हणा मागीर आमगेले समिता धुरी म्हणा अशी जे 5 जाणां नगराध्यक्ष पद वांटून घेतलें 5 वर्सां खातीर. 5 महिलां खातीर रिजर्व जालें नगराध्यक्ष पद काम वांटून घेवना. पूण काम जे वांटून दिवपा जाल्लें तें जालेंच ना. कोणी 1 वर्सा खातीर पिरियड घेतलो, कोणी 2 वर्सां खातीर पिरियड घेतलो आनी ज्यो फायली ज्यो पयलीं नगराध्यक्षान फुडें धाडल्यो त्यो परत फॉलोअप करप जालें ना. आनी कांय वेळार मागीर नितू जेन्ना नगराध्यक्ष जालें कांय फायली ताणें नितू सांगता भशेन की आपल्यान त्यो पास करून हाडल्यो. नगरपालिकेची बिल्डींग जी मोडपाची आसली ती मोडपा खातीर फावंडेशन स्टोन घातलो पूण अजून ती बिल्डींग मोडले काय आमकां दिश्टी पडना. ती बिल्डींग तशी आसली तशी दिश्टी पडटा, काम कांय दिश्टी पडना. त्या खातीर लोकांक तें विचारपाक मेळचें हें एक मागणी आसा. आनी आमी जे नगरसेवक म्हूण निवडून दिता पळय त्या नगरसेवका खातीर एक वेगळे ऑफिसाची प्रोविजन उरचें जशें आमदारांक प्रोविजन उरता. कारण तो नगरसेवक आमकां मेळटलो खंय, नगरपालिकेन गेलो तो मेळटलोच आमकां सांगपा जायना आमच्यांनी. म्हणजे तेगेलें एक ऑफीस उरचें. मानधन जें म्हणटा नगरसेवकाक उरता किंवा नगराध्यक्ष उरता तें वाडोवपा जाय. 4,500 दिले किंवा 10,500 दिले 7,500 दिले तेजेन तें जायना. कारण कितें आसा थंय ते नगरसेवका आमकां बाबा तो कितें म्हणटा आपल्यान तुमगेले घरा कडेन येवन पावटी मारपाच्यो, आपल्यान तुमगेली घरा कडली कितें कामां करपाचीं अशे वेळार आपल्याक मानधन मेळटा कितें म्हणटा तो. पूण हेका पयलीं तो सांगता आमकां आपूण तुमगेले सेवा करपा खातीर खूब सांगता सेवा करपा खातीर आपूण गेल्लो आसा बी म्हूण. पयला ते परत तो मतदारांक मेळना. अशे वेळाचेर तेमचें मानधन वाडपा जाय आनी तेमचें ऑफीस जें उरता त्या ऑफिसा खातीर तेमी एक ऑफीस जर ऑफिसाचें जर प्रोविजन दवरलें थंय ते 2 स्टाफ जर तेमकां दिलो तर तशें जाल्यार आमकां जे मतदार जे आसा मतदारांक त्या जाग्याचेर वचून मेळपाक बऱ्या पडटलें दिसता म्हाका. ओके, दुसरे काणकोणचे मुद्दम म्हणून काणकोणची जी फर्स्ट लायन ऑफ लिडरशीप आहा रमेश म्हटले, विजय म्हटले आनी इजिदोर ते आतां काँग्रेसींतल्यान BJPन गेले. म्हणजे सगळे जे मेन वयर जी लिडरशीप आहा ती सगळी एके वटेन ना, BJP वटेन ना. तेजो कितें परिणाम इलेक्शनाचेर दिसता आनी मागीर तेजोच परिणाम कामाचेर कसो कितें जाता? आतां आमची काणकोणा पळोवपाक गेले जाल्यार 3 जाण 3 BJPचे लिडर जे आसा एक म्याना 3 तलवारी हें आमी पेपराक वाचता पेपराक आमी बरयता. पूण अशे वेळाचेर कितें जाता पार्टी लेवलार जेन्ना ते सांगता आसतना म्हणटा आमी 3 जाण मेळून बरोबर काम करता म्हणटा. पूण वेगवेगळ्या चूल वेगवेगळे उरता. कोण रातचो काम करता, कोण दंपारचो काम करता, कोण फातोड्यार वचून काम करता. पूण लोकांक मतदारांक फटोवपाचें काम हें सगळें चल्लें आसा. तशें करून मतदार फटवता. कारण मतदारां भितर 3 ग्रूप जाल्ले आसा. जशे रमेशा मदीं एक ग्रूप आसा, विजया मदीं एक ग्रूप आसा आनी इजोरी मदीं एक ग्रूप आसा. अशे 3 ग्रूप जेन्ना जाता पळय तिगाय मनशांचे 3 ग्रुपांतले 3 कडेन मनीस वांटून वयता, 3 कडेन मतदार वांटून वयता आनी मतदार हो संभ्रमा पडटा केन्ना आमी बाबरे कोणा बरोबर रावपाचें. रुलींग पार्टीचे जर 3 जाण रुलींग पार्टीचेच मनीस आसा. अशे वेळाचेर जे आतां कॅन्डिडेट सुद्दां दवरले आसा पळय त्या कॅन्डिडेटान सुद्दां कोण आपलो म्हण सांगूंक सोदना अजून पर्यंत. जेन्ना निवडून येतले तेन्ना मागीर पॅनल जेन्ना घडटले तेन्ना कोण आपूण विजय पे खोतालो म्हूण सांगतलो, कोण रमेश चौडकरा म्हूण सांगतलो आनी कोण इस्दोर फर्नांडीसा म्हूण सांगतलो. अशे वेळाचेर मतदार सुद्दां संभ्रमा अवस्थेन आसा की आपल्यान कोण मनशा खातीर डेव्हलपमेंट कोण करूं शकतलो,
ह्या संभ्रमा अवस्थेन सध्या मतदार आसा आनी अशा वेळाचेर ह्या आमच्या काणकोणचो डेव्हलपमेंट जेन्ना जावपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या जे वरिश्ठ नेते आसा त्या वरिश्ठ नेत्यांनी ह्या तिगय मनशांक एकठांय एक जाग्यार बसोवपा जाय. फुडें निवडणूक जी जातली 12 कावन्सिलर निवडून येतले, चडांत चड जे BJPचे आसूं शकता. अशे वेळार काणकोणचो म्युनिसिपालिटीचो डेव्हलपमेंट जावपा खातीर ह्या तिगय लिडरांनी एकवटान काम करचें आनी काणकोणचो डेव्हलपमेंट ह्या पयलीं आमकां तो दिसता कांय प्रमाणालो. तसोच भरभराटीचो विकास आमकां काणकोण नगरपालिकेन दिश्टी पडटा, कारण आतां 12 वार्ड जाल्ले आसा. 10,152 वोटर आसा ह्या म्युनिसिपालिटीचे आनी हे 10,152 वोटर तिनूय लिडरांचे भवितव्य ठरयता. म्युनिसिपालिटी जी आसा ती तिनूय लिडरांची भवितव्य ठरयता. अशा वेळाचेर तिगांनी मेळून जर काम केलें जाल्यार काणकोण म्युनिसिपालिटीचे 10-12 वार्ड जे आतां आमी म्हणटा पळय ते डेव्हलपमेंट जाल्ले आमकां दिश्टी पडटलो आनी एक बरी नगरपालिका आमी गोंयांत काम बरी करता हें आमकां पळोवपाक मेळटलें. भवेश, आतां सगळे आमचे मेन चडशे मेजर पॉयंट्स आमी कवर केले. चडशे लोकांक मेळ्ळे, ज्येश्ठ नागरिकांक मेळ्ळे, युथांक मेळ्ळे आनी म्हाका अशें दिसून येलें भोंवता आसतना की बेजीक ज्यो सर्विसीस प्रोवायड करपाक जाय, गार्बेज कलेक्शन म्हणा वा वॉटर सप्लाय म्हणा वा इलेक्ट्रिसिटीचे हे बारीक बारीक गजाली. इवन मार्केटान गेले जेन्ना मार्केटांतले नितळसाण सारकी ना हे विशय दिसून येयले. हे कित्याक अशें पेंडींग उरलें अशें दिसता तुमकां? हांवें तशें म्हणल्यार थंय नगरसेवक आपले पर्यंत काम करता, कांय नगरसेवक आपले पर्यंत काम करता. मुद्दो सामको इम्पॉर्टंट आसता काणकोणाक फूल टायम चीफ ऑफिसर ना. एक चीफ ऑफिसर दिला, ताका हांगा चीफ ऑफिसर म्हणून चार्ज आसता आनी डेप्टी कलेक्टर म्हणून चार्ज आसता, प्लस ताका दुसरे कडेन चार्ज आसता. म्हणजे तो हार्डली विकांतल्यान 2 दीस बी काम करपाक पावता आनी सपोज तितून भितर आनी कितें जालें जाल्यार तेंय पावना, एकदां पावत ना, एक वीक पावत ना. ताका लागून सामकी गरजेची तो फूल टायम चीफ ऑफिसर काणकोण म्युनिसिपालिटी. कित्याक नगरसेवक आपले पर्यंत काम केल्यार प्रशासकीय हितूंतल्यान ते फुडें वचपा जाय, तशें फुडें वचना. फूल टायम जेन्ना चीफ ऑफिसर येतलो जेन्ना कांय गोश्टी फुडें वयतल्यो. आनी एक गजाल नोट केली, कामां जायना खरी पण लोकूच अशे डायरेक्टली डिपेंड ना वा बेजार अशें ना. म्हणजे तिंका तिडक अशी ना आमची म्युनिसिपालिटींतल्यान कामां जायना वा तिडकीन ते उलयना, जायना मरे जायना चल आसूं. हो टोन हो मूड लोकांचो कित्याक असो काणकोणांत? तेंच लोकांक खबर आसा की नगरसेवक कांय प्रमाणात काम करता. हांव तुमकां एग्जांपल दिता, कोविडाच्या टायमार कांय नगरसेवक एक्टिवली काम केल्लें आसा, घरा वचून काम केल्लें आसा. सो तेंय डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार लोक तेंय विसरपाक शकना न्ही. ह्या टायमार कांय एक्टिवली काम केल्लें आसा न्ही नगरसेवकांनी. प्रशासकीय लेवलाचेर तें काम फुडें वचना. आनी एक मुद्दो लक्षात येयलो, जे कॉन्टेस्ट करता पळय न्हू, खुबशे जाणांनी म्हटलें अजून पर्यंत क्लियर ना कोणाच्या सपोर्टान कोण रावला तो. आनी तितून अशी काणकोणचे पॉलिटिकल सिनरियो असो आहा की रमेश म्हणा, विजय म्हणा, इजुदर म्हणा सगळे BJP वटेन आहा. जी फर्स्ट लायन ऑफ लिडरशीप आहा ती सगळी एके वटेन आहा. हेजो प्रभाव इलेक्शनाचेर कितें दिसतलो? सद्या काणकोणाक इजिदोर आनीक रमेश तवडकर आनीक विजय पेखोत हेंचेच सगळे समर्थक आनी ते आतां तिगूय जाण एक वटेच्यान आसा. म्हणजे आनी ओपोजिशनान खंय वचपाक लोकांक चान्स ना, ओपोजिशन वचपाक चान्स ना. सो पॅनल डिस्क्लोजर करता कितें म्हणून करतले, तांकां वैयक्तीक करचें पडलें. आतां अंडरग्रावंड ते वैयक्तीक करता काय आमकां खबर ना, पूण BJP म्हणून तशें डिक्लेअर करूं ना. आनी इवन MLA सुद्दां BJP डिक्लेअर करतना म्हाका दिसता विचार करतलो, कित्याक एक वॉर्डांत जे दोग 3 जाण रावले ते BJPचे कार्यकर्ते आहा. मागीर परत फुडाफुडी जावन दोगांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ जातलो. ताका लागून पॅनल आजून खंयच डिस्क्लोज करूं ना. सो आनी दुसरी गजाल, खंयच्या मुद्द्यांचेर हे इलेक्शन मेन जातलें अशें दिसता तुमकां? ओवरऑल सगळे हे मुद्दे म्हणल्यार ह्या वेळार लोक मनीस पळयतले, आपणा आकांता कोण पावतलो ह्या फुडें. मुद्दे लोक उलयता पूण आकांता आपणा कोण पावतलो, हेजे फुडें आपणा पावतलो कोण, हेजेरच इलेक्शन जातलें. वैयक्तीक मनशां पळोवन इलेक्शन जातलें. हांगा पार्टी बिटी कांयच लागपा ना. मनशां पळोवन इलेक्शन जातलें. खंयचो मनीस आपणा फुडें पावतलो. हे 5 वर्सां आपूण खंयच्या मनशाची दारां वचपाक शकतले आपणाची कामां घेवन, त्या मनशां पळोवन इलेक्शन जो लोकांक पावपाची आपली हें दाखयता, तयारी दाखयता, ताका हांगासर चान्स आहा इलेक्शन. एक्झॅक्टली सारकें. ओके, हे आशिल्ले काणकोणचो आमचो शो. आमी फूल बाबेशा वांगडा फूल काणकोण भोंवले दिसभर आनी फूल काणकोण एरिया भोंवन लोकांची मतां जाणून घेतली. हेजे फुडें आमी दुसऱ्या म्युनिसिपालिटींनी वयतले. आमचे बरोबर सचिन सुल्लीकार आनी महेश गाडी रिपोर्टर हे वेगळ्या वेगळ्या म्युनिसिपालिटींनी वयता आनी सगळ्या 11 म्युनिसिपालिटीचे मागीर आनी तेजे उपरांत CCPचे हे 12 इलेक्शनाचो आमी तुमचे कडेन ग्रावंड झिरो रिपोर्ट ह्या नगर गोंय कार्यक्रमांतल्यान हाडटले.
आहे